नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बिराडाक रावप्यांचे करून घेयात पुलीस व्हेरिफिकेशन, नाजाल्यार जातली कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. पक्षांतर केल्ल्या काँग्रेस आमदारांनी उदरगतीच्या नांवा खाला लोकांची केल्या फटवणूक. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकाराची टिका. दिल्लीकारां खातीरूच कायद्यान केल्या दुरुस्ती. जमीन कारस्थाना आड लोकांनी देंवचे रस्त्यार. क्लॉड आल्वारिसाचे आवाहन. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आठयले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार. नितळ दर्या देग मोहिमे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली गोंयची तोखणाय. देवूळ म्हार्दोळकराच्या अपघाती मरणा उपरांत चिंबलचे लोक जाल्यात फुर्योज. उड्डाण पूल दियात बांदून, नाजाल्यार रस्तो धरतले आडोवन थळाव्या लोकांची शिटकावणी. आणि हेर देशांच्या तुळेंत उण्या प्रमाणात देंवला रुपयाचें मोल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी गुंतवणूकदारांक दिलो धीर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत बेकायदेशीरपणान राबितो करपी 20 बांगलादेशीक धरल्यात आनी ह्यान फुडें ही शोध मोहीम सुरूच रावतली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. जे लोक अशा मनशांक घरांत भाड्याक दवरता तांचेरूय सरकार खर कारवाय करतले. बेकायदेशीरपणान राबितो करपी मनशां खातीर गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडलां अशी खंत मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार व्यक्त केला. गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हें म्हणपाक काय हरकत ना. आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इनवॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता. हांव लोकांक आव्हान करता, तुमी रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो. कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता हे अशा पद्दतीचे लोक रावता. त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात. पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात. 20 पेक्षा चड जाण बांगलादेशीक अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें. अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदां डिपोर्ट करतले. आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी सावथ गोवा सगळे SP आसतले, ANC आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना. आधार कार्ड ही प्रायवेट एजन्सी कडेन दिल्ले असल्या कारणान एकदां आधार कार्ड करपाचो म्हाज्याय लक्षान आयला की आधार कार्ड कोणूय वचून करता. ऑलरेडी त्या बाबतींत हांवें होम मिनिस्ट्रीकूय इन्फॉर्म केला. हे जे रावल्या ते बी जे आहा तेंचो आतां जो आमकां रिपोर्ट आयला तो होम मिनिस्ट्री खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडून दिल्लो आहा. उदरगत जायना म्हणून आमी काँग्रेस सोडून भाजपांत गेला अशें निमीत दिवन फुटीरवादी आमदार लोकांक पिशान काडटात अशें विधान चांदादरेचो आमदार विरेश बोरकर हाणें केलां. ते मतदारसंघाची उदरगत करपाक न्हय जाल्यार स्वताची उदरगत करपाक पक्ष बदलूपणां करतात अशें मत विरेश बोरकारान ह्या वेळार व्यक्त केलां. पळय, डेव्हलपमेंट जायना हें फोटींग गोश्ट आसा. कारण एकदां कितें आसतलें, फायल लेट येता आसतली, टायमार जायनासतलें कामां, अशें जाता आसतलें. बट तुमकां तुमचे जो एफर्ट्स आसा ते एफर्ट्स दाखोवपाक जाय. आयज ते ऑफिसान बसले आनी म्हणटले डेव्हलपमेंट जायना, अशें जावपाचें ना. परत परत वचपाक जाय, डिपार्टमेंटान विचारपाक जाय. कारण कितें आसा, आमकां इलेक्ट केल्ले आसा आनी इलेक्ट केल्ल्या कारणान आमकां खंय ना खंय डिपार्टमेंटल जे ऑफिशियल आसा तांकांय विचारचें पडटलें. मिनिस्टर्स आसा, मिनिस्टरांकूय मुद्दम वचून विचारपाक जाय की बाबा आपणाचें डेव्हलपमेंट कित्याक जायना. आयज हे सगळे लोकांक फटोवपाक सोदता. 8 आमदार जे आसा ते गेल्या ते सगळ्यांक लोकांक
लोकांक फोटोंक सोदता आनी पिच्यान काडूंक सोदता. गेले ते फावटी सेम जालें आनी तेंच्यांनी कितलें डेव्हलपमेंट केलां तें सगळ्यांक खबर आसा आनी ताका लागून आयज ते खंय आसा तेंवूय खबर आसा. गेले ते फावट 10 जाण गेल्ले ते तितूंचे कितले जाण भितर पावले आनी कितले जाण भायर उरल्या तेंवूय सगळ्यांक खबर आसा. सो हें फोटींग गजाल आसा की डेव्हलपमेंट जायना जावं जाता. सो डेव्हलपमेंट करपाचें जावं काम करपाचें हें एफर्ट्स दाखोवपाचें हें काम आमदाराचें आसता आनी आमदाराक फाल्यां खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन निवडून हाडला ते पॉलिटिकल पार्टीन रावन तें काम करचें पडटा. कित्याक तो मॅन्डेट कोणाकूय वचूं फाल्यां तुका आमदार म्हणून निवडून हाडला ते पॉलिटिकल पार्टीन आनी ते पॉलिटिकल पार्टीन रावन तुवें डेव्हलपमेंट करून घेवपाक जाय. तुजे कडेन जाता त्या भशेन फाल्यां लोकांकूय समजतलें बाबा तुजे कडेन जायना जावं गव्हर्मेंट करिना गव्हर्मेंट करता हें लोकांकूय समजतलें. गोंयच्यो जमिनी दिल्लीकारांक दिवपाच्या हेतानूच गोंय नगर नियोजन कायद्यान दुरुस्ती केल्ल्याचो आरोप गोवा फावंडेशनाचो मुखेली क्लॉड आल्वारीस हाणें केला आनी हे कारस्थान थांबोवपा खातीर गोंयच्या जनतेन रस्त्यार देवपाचो वेळ आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन मडगांवां घेतिल्ले बसकेंत क्लॉड आल्वारीस उलयतालो. Amendments that have been notified for public objections are not in the interests of the people of Goa, the state, its environment, its ecology or its land use. The amendments are brought into operation only because there are certain people who want to do certain things in the state of Goa. Like they want this yoga center, they want some golf courses to be built. There are some people who want to construct farmhouses on the Delhi scale with all these farmhouses outside, which Goenkar is living in a 500-meter farmhouse. Which Goenkar is living? These are only for very rich folk who have want to purchase land which they are not allowing Goans to build on, like Morad lands and so on. And you are giving them permission to put up a 500 square meter farmhouse. These people are not interested in farming, they are only interested in destroying the farms. But in their name you are giving them a permission to put up a 500 square meter farmhouse. So not one of these, I have found, not one of these amendments which have been passed is done with any thought. There is no study, there is no background discussion, there is no note, there is nothing. Anybody who has got a proposal for a particular type of development which is not permitted under the existing regulations, for them they have created a special regulation. This is what has happened. This is not regulations for the whole of Goa. It is regulations designed to assist certain people who have certain problems with their lands as far as the regional plan is going and as far as other things are concerned. It is not at all meant for the general public. There is not a single Goan who will benefit from any of these changes which have been notified for objections. And that is why the whole of Goa is objecting, because if there is something which is in favor of the Goenkars, why will the Goenkars object? Why will they object? Where is this a single voice which has come out today in favor of any of these amendments? Any voice has come except for the minister trying to defend it. But is there anybody else who said, has the Architect Association or any other association said, no, this is a good thing that is happening? No, nobody is even defending it. Basically saying that this is not in our interest. Scrap them. And if you don't want to scrap them, then it's time to examine whether we should not scrap the department itself. Scrap the department. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमात स्वच्छ दर्या सुरक्षित दर्या या मोहिमेची दखल घेऊन गोयचो उल्लेख केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मोदीचे उपकार मानले. तशेंच दर एका कार्यक्रमात वेगवेगळ्या प्रसंगाचें निवेदन करून जागृताय हाडपाचो तांचो यत्न आसता अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. मन की बात ह्या कार्यक्रमात आज हांव सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता की मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान दर फावटी की वेगवेगळे प्रसंग माननीय मोदीजी हे एक्सप्रेस करता. आज डाऊन सिंड्रोम या विशेष म्हणजे एका चलयेची स्टोरी तेंच्यांनी सांगली आनी अशा पद्दतीन स्पेशल चायल्ड्स जे पुराय देशभर आसा तांच्या खातीर इन्स्पिरेशन आशिल्लें, ताच्या खातीर एक मोटिवेटींग आशिल्लें, तांच्या पेरंट्सां खातीर मोटिवेटींग आशिल्लें, तांकांय बी आमी आत्मनिर्भर जावपाक शकता. आज तांच्यांनी विशेष उल्लेख जो केलो तो गोंयचो आणि तोय बी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या मोहिमेच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर द कोस्टल डे या दिसाच्या निमित्तान आमी समेस्त गोंयकारांक हांवें आव्हान केल्लें की गोंयच्या पुराय सगळ्या बिचाचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करची
आणि गोंयचे बीच हे स्वच्छ आसा, गोंयचे बीच हे सुरक्षीत आसा. आमी से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन पुराय राबयतले. आणि माझ्या आव्हानांक उलो दिवन आमचे सगळे आमदार, मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, कितलेशाच संस्थांचे कार्यकर्ते, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, कितलेशाच कॉलेजीचे भुरगे, हाय सेकंडरीचे भुरगे, स्कुलाचे भुरगे, हॉटेल इंडस्ट्रीतले कितलेशेच लोक जे पुराय बिचाचेर देवले आणि त्यांच्यानी सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत 12 पर्यंत सुद्दां तांच्यांनी बीच क्लीन केलो आणि एक पुराय 104 किलोमिटराचेर तेच्यांनी जाता तितकी एक ह्युमन चेन फॉर्म केली आणि ती ह्युमन चेन मॅसेज दिताली की गोंयचे बीच आसा हे स्वच्छ आसा, सुरक्षीत आसा. से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन आमी राबयता आणि ताचोच म्हणजे आमी खंयसरूच मेन्शन करिनासतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांची दखल घेतली आणि तांच्यांनी ह्युमन चेन फॉर द सेफ बीच इन गोवा हाचो उल्लेख तांच्यांनी केलो. त्या बद्दल समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. चिंबलचो एक नागरीक शुक्रारा सकाळी सायकलीन वतना बस आपटून संवसाराक अंतरलो. ह्या अपघाताचो नितेश करपाक चिंबलच्या लोकांनी शेनवारा शांतीतायेन कॅन्डल मिरवणूक काडली. चिंबलच्या जंक्शना लागसर परतून अपघात जातात आणि तातूंत लोकांक मरण येता, पूण सरकार तांची कसलीच दाखल घेना. थंय उड्डाण पूल बांदचो आणि ह्या खातीर मुखेलमंत्री तशेंच थळाव्या आमदारा कडेन निवेदन दिलां, पूण आजून कांयच जावंक ना. आतां आमचें पाशियेंस सोंपलां. खंयच्याय खिणाक हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करपाक शकता अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी शेनवारा मेणवात मोर्चा काडून दिली. आमी सगळे जमले कित्याक लागून फकत तो इश्यू हायलायट करपाक जाय. आमकां इश्यू कितें म्हणत जाल्यार हे जंक्शनाक पळय इतलें डेंजरस जालां. आयज काल आमचो एकलो गांव भाव मेलो, तेच्या पयलीं आनीक एकलो 25 तारीख मायाचे तो मेलोलो. अशें करून ही इतलें डेंजरस जालां की आमच्या गांवकारांक आयज भिरांत दिसता हिंगासान क्रॉस करपाक. इतलें हें आहा. फ्लायओवर आमी केन्नासान फ्लायओवर मागता अजून पासून फ्लायओवर जायना. आतां कित्याक जायना सरकारान आमकां सांगूंक जाय तें कित्याक जायना पळय तें. ट्रॅफिक पुलीस दवरचो हिंगा. हांवें थोडे म्हयने फाटीं म्हजो इश्ट PI ब्रँडन तेकाय म्हणलेलें हांवें ट्रॅफिक पुलीस सरकारा कडेन हात जोडून मागता ब्रिज जावसोर हिंगा एक ट्रॅफिक पुलीस दवरचे. एक न्हू दोगपणी दवरचे न्हू तालांव दिवंक वयता थिंगा हेजेर क्रॉसिंगाचेर तालांव दिवंक आसता. सरकारान तेच सांगलां. हांव तेच ऑफिसांतल्यान भायर वयताना म्हणून येयलोलो सरकार फकत तालांव दिवंक लायता पुलिसांक आनी हिंगा कोण आसना, कोणूच आसना हिंगा. आनी आयज येता मरण. फाटल्या मायाच्या म्हयन्यान वेंगटी आमचो भाव मेला. आयज येपय हें आमचो शिरेंगलो गांवजाक कोडकोडो येता, हातीन कोडकोडो येता. आमकां चिंबलचे आमचे मोडटा ते हिंगा. सो हेकूच हांव मागता सरकारा कडेन आनी म्हाज्या इश्टान मानियालान सांगला त्या आमच्या MLA ताका सपोर्ट केलो आमी. ओपनली सांगता ताका ओपनली सपोर्ट केलो आमी. आनी आयज तो ना हिंगा. दूख दिसता. गेल्या पाड आसलो आयज ना. हांव मागता MLA कडेन बाबा हिंगा ट्रॅफिक पुलीस हाडचे. तूं आयज गेला BJPन गेला वच आमकां कांय ना, पूण डेव्हलपमेंटाच्या नांवान बाईक ट्रॅफिक पुलीस हिंगा हाडून 2 जाण पुणे तो. देशातली शिखर बँक आशिल्ली भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचेर आणि रुपयाचो दर देंवपाचेर नजर दवरता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सांगलें. शेनवारा महाराष्ट्र राज्यात भोंवडेर गेल्ल्या वेळार ती उलयताली. फाटल्या कांय दिसांसावन रुपयांचें मोल व्हडा प्रमाणात देंवलां अशें बाजारांतल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येयलां. ह्या सप्तकांत बेरेस्तारा रुपयांचें मोल 83 पयशे मेरेन जाल्यार शुक्रारा सुमार 30 पयशांनी रुपयांचें मोल देंवलें. ताका लागून अमेरिकन डॉलराच्या तुळेंत आतां रुपयाचें मोल 81.9 इतलें जाल्लेलें आसा. ह्या फाटभुंयेर देशांतल्या गुंतवणूकदारांक मदीं भिरांत निर्माण जाल्लेली आसा. पूण महाराष्ट्राच्या भोंवडेर आयिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी हे संबंदीत वेगळी भुमिका मांडून गुंतवणूकदारांक धीर दिवपाचो यत्न केला. उसके ऊपर तो लगातार काम चल रही है ना. आप सिर्फ मैं ये जवाब के नाते नहीं दे रही हूँ और ये पता नहीं आप कौन से मीडिया हाउस में से हैं, मुझे उससे ये नहीं है, मगर जब मैं बोलती हूँ भारत देश में 4% इन्फ्लेशन तक रहना है ऐसे कानून है, उससे बढ़कर के 2% और मतलब 6 तक हो सकता है, वो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं हम, उसके अंदर रहना है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. मगर तुरंत इसका ये आएगा टिप्पणी कि नंबर से मतलब नहीं है. गांव में शहर में आम नागरिक को किस प्राइस पर आवश्यक चीज मिलती है
उसमें लगाम लगना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार याद दिलाती हूँ, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट के लिए पूरे चुटकारा दी है, ड्यूटीज कुछ नहीं है। ये इससे ही दाल वगैरह का इंपोर्ट करने में भी ओपन कर दी है। इसके कारण पिछले महीने से एकदम जो प्राइस ऊपर चल रहा था उसका थोड़ा रुकावट हो रही है। हम लगातार मॉनिटर करेंगे। काँग्रेस पक्ष सध्या बुडपी जहाज जाला। या जहाजात जो विरोधी पक्ष उडी मारता तो बुडटलोच अशें विधान भाजपाचे खासदार सुशील कुमार मोदी हांणी केलां। बिहारचो मुखेलमंत्री नितीश कुमार यादव काँग्रेसीक तेंको दिता, मात काँग्रेस ताका आपणायतली काय कितें हो मोठो प्रश्न जावन आसा असो तोमणो सुशील कुमार हांणी नितीश कुमाराक मारला। काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेक कांयच दम ना अशें विधान सुद्दां ताणें केल्लें आसा। नीतीश कुमार किनके साथ समझौता कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जो चारा घोटाले के सजा याफ्ता हैं या जो लोग बेल पर हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं या जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, ममता बनर्जी पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही, उनकी कोई प्रतिनिधि आएंगे। पार्थो चटर्जी कौन है? 50 करोड़ से ज़्यादा नकद जिनके घर पर पाया गया। तो केवल रैली में एक होने से कोई विपक्षी एकता नहीं होती है। कोई पहली रैली थोड़ी हो रही है। ओम प्रकाश चौटाला तो पहले भी इसकी रैली करते रहे। तो नेताओं के एक मंच पर आने से कोई विपक्षी एकता नहीं होती है। देखिए, कांग्रेस तो एक डूबता जहाज है। जो इस डूबते जहाज पर चढ़ने की कोशिश करेगा उसका तो डूबना तय है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उत्तर प्रदेश कितना दिन जा रहे हैं? जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वहाँ केवल 5 दिन की यात्रा, और केरल में 19 दिन की यात्रा। गुजरात जहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। हिमाचल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप उस कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेगी? अगर स्वीकार ही करना होता तो राहुल गांधी यात्रा क्यों करते? तो कांग्रेस किसी कीमत पर राहुल गांधी को छोड़ के किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती है। तो ये सब तो एक कटसी कॉल है। फोन करेंगे तो कोई भी नेता कहेगा आइए मिल लीजिए, चाय पी लीजिए, इसके अलावा क्या है? वेदांता फॉक्सकॉनाचो सेमी सेकंडाचो 1,54,000 कोटीचो प्रकल्प महाराष्ट्रा बदला गुजरातांत गेल्ल्यान महाराष्ट्रांत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां। परदेशी गुंतवणुकी खातीर पयले डेस्टिनेशन अशी महाराष्ट्राची वळख आसूनय हो प्रकल्प गुजराताक कसो गेलो असो प्रश्न विचारीत शिवसेना राष्ट्रवादी गटान शिंदे फडणवीस सरकाराचेर आरोपांचे फार पेटयले। शिवसेना फुडारी आदित्य ठाकरेन तळेगांवांतले जाहीर सभेत भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले। उपरांत ह्या टिकेक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पुण्यात जाप दिली। वेदांताचेर उलोवपा परस कोकणात जावपी आशिल्ल्या सगळ्यात व्हडल्या ऑयल रिफायनरीक कोणे विरोध केलो? बुलेट ट्रेन कित्याक येवपाक दिली ना अशे प्रश्न तिणें ह्या वेळार तांकां विचारले। या महाराष्ट्रामध्ये आपण त्याच वेदांता फॉक्सकॉनच्या कंपनीला 10,000 कोटीची सबसिडी जास्ती देणार होतो, गुजरातपेक्षा अधिक देणार होतो। याच महाराष्ट्रामध्ये आपण 1200 एकरची जागा पुण्यामध्ये तळेगावमध्ये आपण देणार होतो। हे सगळं ठरलेलं आणि आपण ती जागा असेल, वीज असेल, पाणी असेल, पुढच्या 40 वर्ष किंवा पुढच्या 99 वर्षासाठी जो काही आपण करार करणार होतो तो लोकांच्या समोर आलेला होता। आणि तरी दुसरीकडे कसे गेले जिथे पाणी नाही, जिथे वीज नाही। पण आज प्रश्न हा उपस्थित होतोय, जसं मी सांगितलं की मी केंद्राला दोष नाही देणार, मी गुजरातला दोष नाही देणार। मी दोष देणार तो 100% आपल्या नाकर्ते खोके सरकारला देणार, कारण त्यांच्याच नाकर्तेपणामुळे हा प्रोजेक्ट इथून तिथे गेला। ऑयल रिफाइनरी नानर विलेज में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, एशिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट इन एशिया ऐसे रिफाइनरी का प्लान था। उसको रोकने वाले कौन है? आज वो दूसरे प्रोजेक्ट इधर नहीं आया करके इतना रोना धोना हो रही है, उसको क्यों रोका? फिर वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट जो 65,000 करोड़ का पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो आना था, कोंकण रीजन में, वो सागरमाला का प्रोग्राम के अंतर्गत आना था, जो प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं सागरमाला का प्रोग्रेस। अगर टाइमली शुरू भी होता था तो अब तक एटलीस्ट आधा काम कंप्लीट होने का कगार में आता। उसको रोकने वाले कौन है? कंप्लीटली अपोज्ड बाय MVA। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, अगर इसको परमिशन दे दिया तो श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को चले जाएगा। सिर्फ वो एक कारण था, उसको रोकने के कुछ और कारण नहीं है। क्या भारत देश में बुलेट ट्रेन आना नहीं है?
हम ही तो लोग हैं जो जापान जाएंगे, देखते हैं ओ वाह व्हाट अ बुलेट ट्रेन। क्यों भारत देश में ऐसे नहीं होता? और जापान के मदद से सस्ते लोन से वो बुलेट ट्रेन बनाना था प्लान। उसको क्यों रोककर किसको आनंद है भाई? उसको रोकने में किसको अच्छा लग रहा है? सो फॉक्सकॉन के ऊपर प्रश्न हमसे पूछने से पहले इन चारों का जवाब मांगिए, फिर हम बात करेंगे। सध्याचे माकप सरकार रिणाच्या जाळात पडटले अशी परिस्थिती निर्माण करपाचे यत्न जाता आणि आता हे रीण दुप्पटीन वाढला। मुखेलमंत्र्याचे कार्यालय भ्रष्टाचाराच्या आवाटा भायर ना। भांगराच्या गोट्याची धग मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयात पावला अशी टिका भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान केल्या। केरळातल्या कोट्टायम वाठारात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांकडे संवाद साधल्या उपरांत तो उलयतालो। kilometers from Delhi and meet the beneficiaries here in Kottayam about the Pradhan Mantri Awas Yojana. I find it to be a very apt day where we are going to meet the beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana. When I talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, friends, I would like to share with you that this government is a government which has taken care of village, rural, urban. This government has taken care of have-nots, the marginal section of the society. This government has taken care of the farmers. This government has taken care of women. This government has taken care of youth. This government has taken care of education. This government has taken care of health. And when I say so, I can say that Prime Minister Modi ji has empowered the women, the youth, the have-nots, the farmers, the marginal section of the society and brought them into the mainstream. Today, we are meeting the Pradhan Mantri Awas Yojana. I was an MLA in 1993. At that point of time, my BDO, Block Development Officer, used to come and meet me. And he used to say, Mr. MLA, I would like to know from you that in your panchayat, we are trying to give you one house, Awas Yojana, one house. Now tell me whom to give that. And it was $1 million question for me because the applicants were in thousands. And he used to say that I will give you one, and as if he is going to give me something very great. That was the situation. That I saw during the UPA time also. But today when you talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, you will be happy to note that Prime Minister Modi has decided that here in this country, nobody will have, without a pakka roof, nobody will live in this country, he will live with a pakka roof. That is what has been done. दिवचल बाजारातले आणि सध्या रिकामी जाल्ले पत्र्यांचे गाळे निमणे आता काडटले। गाळे काडपाच्यो हालचाली पालिकेन सुरू केल्या। नवो प्रकल्प बांदपाक लागून 4 वर्सां पयलीं जे गाळे मोडिल्ले त्या गाळेवाल्यांची वेवस्था म्हणून हे पत्र्यांचे गाळे उबारिल्ले। 24तल्या 18 गाळेवाल्यांनी कांय म्हयन्या पयलीं नव्या प्रकल्पात स्थलांतर केला। बंद आशिल्ल्या ह्या गाळ्यांनी कांय भाजी वेपाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केल्ल्याचो प्रकार 8 दिसां पयलीं उक्ताडार आयिल्लो। ताचे वयल्यान बोवाळूय जाल्लो। हालींच जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेतूय हो विशय बरोच चर्चेत आयिल्लो। आसा ते 5 गाडे आसा ते 7 महिने पयलीं ऑलरेडी तांच्यांनी रिजर्वेशन घेतला ते काडपाचे म्हणून अजून काडूंक ना. सो वी हॅव टोल्ड CEO वी गो विथ अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वॉट एवर थिंग ते गाडे काडपाचे. गरज आसा थंय CCTV कॅमेरा आसप गरजेचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर अशें सांगता। कॅमेरा आसलेच म्हणून जायना, ताचें मॉनिटरींग कोणी तरी करपाक जाय। वेवसायीक सामाजीक बांदिलकाय वा खासदार निधींतल्यान कॅमेरा घेवपाचे विचार आसा। ह्या विशीं प्रस्ताव तयार करून पालिकेक दिल्लो आसा। रोखडेच फुडली कारवाय जातली अशें दाजीन सांगलां। सगळ्यो समस्या विचारांत घेवन वास्को शारात बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले अशें उतर दाजी साळकरान दिल्लें आसा आनी CCTV घातल्या उपरांत मॉनिटरींग सारकें जावप गरजेचें अशें पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान सांगलें। सो हाजे पयलीं आमी बी म्युन्सिपालिटीक एक थोडे स्ट्रेटेजीक पॉयंट्स काडिल्ले, मोर दॅन 100 आशिल्ले आनी हाका लेटर केल्लें म्युन्सिपालिटीक
टू इन्स्टॉल द CCTV कॅमेराज. बट मागीर तांणी कितें लेटर केलें की कलेक्टराक आनी ड्यू टू द लॅक ऑफ फंड्स तांचे ते हातूंत बसना जालें. सो मागीर आमी ते परत पॉयंट्स कमी केले आनी थ्रू SDPO थ्रू परत प्रपोजल धाडलें. सो आतां ते सद्याक तितल्यारच आहा. आमी ते फॉलोअप करतले फुडें आनी मेन जे स्ट्रेटेजीक जे पॉयंट्स आसात ते आमी इन कॉर्डिनेशन विथ द म्युनिसिपालिटी ते आमी स्ट्रेटेजीक पॉयंट्सार CCTV घालून घेतले सो दॅट इट वील बी हेल्पफूल टू एवरीवन. म्हणजे एक CCTV आसप कितलो म्हत्वाचो आसा हे आमकां खुबश्या गोश्टी वेल्यान दिसता. रॉबरीज आमी ताजे वयल्यान धरिल्ल्यो आसा, खंय गुन्हे जाता थंय ते डिटेक्ट जाता आनी त्या खातीर CCTV सगळ्या कडेन स्ट्रेटेजीक पॉयंट्सार आसप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी आमी जाणा रेल्वे स्टेशनां हांगा आसा, एअरपोर्ट हांगा आसा, पोर्ट हांगा आसा, सो खुबशी रहदारी हांगा लोक भायल्यान येता कितें येता. सो CCTV आसप हें तुमी सांगताचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी फाटीं पसून पुलिसांक सांगिल्लें आसा तुमी एक इस्टिमेट काडा, तुमी एक प्लॅन तयार करात विथ द म्युनिसिपालिटी. म्हणजे खंय तुमी CCTV घालेच म्हूण जायना, तांकां मॉनिटर करपा खातीर कोण तरी आसपा जाय. नाजाल्यार दाखोवपाक लास्ट टायमा भशेन CCTV घाले ताका मॉनिटरींग ना कांय ना तशें जावपाक ना. त्या खातीर खंय तरी तुमी खंय बसतले बाबा एक मनीस कोण बसयतले तो त्या स्क्रिनीर पळोवन ताणें सांगपा जाय न्ही खंय कितें चल्लां. सो त्या खातीर आमी पुलिसांक सांगिल्लें, तांणी सांगलां की आमी सगळो एस्टिमेट करून येता. एक तर CSR अंडर नाल्यार MPक आमी बरोवन हें हाडून वेवस्थीत मॉनिटरींग करून ताजें खंय तरी सर्विसींग पसून 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा अशेंच आमी तांकां दिवपाक पळयता. ना जाल्यार आमी पळयता की तें इन्स्टॉल केलें की मागीर ताजें सर्विसींग जायना कांय जायना. सो तो प्लॅन आसा आनी आमी पुलिसा कडेन तुमी सांगलां आज आमकां याद केल्या परती आमी परती तांचे फुडें वचून बेगीन करपा खातीर पळयता. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडे सांजवी तुमच्या मुखार घेवन येता गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.